Several locals gathered at Guleli Panchayat seeking for a letter opposing IIT project. Panchayat denies to give letter. The Sarpanch was escorted out under police protection. Revolutionary Goans leader Manoj Parab briefs on the same. आता सांगता आम्ही भितर गेले आमची आरटीआय कलेक्ट करपाक तेम पैसे भरले आम्ही आरटीआय घातला तेजे 5000 कितें जाल्ले ते भरला आम्ही ती आरटीआय आमकां मेळटली 2 दिसांनी आम्ही मागीर जेन्ना हांगा मामलेदार म्हणतो डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना येयलो तेन्ना ते तो म्हणूंक लागलो कितें आहा तुमचें आमचो म्हटले डिमांड इतलोच आसा लोकांक म्हटले पंचायती कडल्यान कळपाक जाय तो ही आयटीआय जी येता ती सपोर्ट करता काय ना सॉरी आयआयटी सपोर्ट करता काय ना जाल्यार तो म्हणूंक लागलो तुमी तांकां बरोवन दिया आमी म्हटल्यार तांकां ऑलरेडी बरोवन दिल्लें आसा सगळें बरोवन दिल्लें आसा लोक म्हटले प्रोटेस्ट करीत आहा तेन्ना तो म्हणूंक लागलो भितर वचून उलोवया आमी भितर वचून उलयले हांव आनी विरे 2 जाणांक उलयले आमी 2 जाण वचून उलयले आमी तांकां सांगले लोकांक इतलेंच जाय की तुमी तुमचो स्टँड कितें तो लोकांक सांगा हय जाल्यार हय ना जाल्यार ना लोकांक म्हटलें तितलेंच जाय लोक सगळे घरा वयतले मागीर फुडें कितें फायट करपाक जाय ती आमी करतले लोक करतले तेका आमकां तुमची गरज ना तुम्ही जर लोकांकडे आसा जाल्यार बरोवन दिया ही पंचायत आतां कितलेशेच तुमकां सांगता आमी तेन्ना माहिती म्हणूंक लागली कितें पयलीं लोक येयल्ले लोकांक खबर नासली लोकांनी अपोज करना म्हटलें तेन्ना लोकांक खबर नासली कित्याक रिजन इतलेंच बींग अ रिप्रेझेंटेटिव्ह तुम्ही पंच आनी सरपंच जाल्ले जेन्ना तुमकां कळ्ळें आयआयटी ही कितें ते आयआयटी येता जाल्यार तुम्ही लोकांक मेरेन ही आयआयटी प्रोजेक्ट येदो व्हडलो 15 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्याचेर येता जाल्यार तुम्ही लोकांक कडेन तो घराघरान कित्याक पावोंक ना जशें तुम्ही वोट मागपाक घराघरान वयता तेन्ना तुम्ही तो घराघरान कित्याक पावोंक ना तेन्ना तेंच्या कडेन आन्सर नासलो मागीर तांकां सांगलें बरें जालें तें जालें तुम्ही जेन्ना लोकांक आतां वोट मारून तुमकां बसयला जाल्यार तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता म्हटल्यार तुमचे आन्सर दिवपाक तुम्ही सपोर्ट करना तुम्ही म्हणटा लेटरा करा हे करा म्हटल्यार लेटरा करून जाली आम्ही तुमकां एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून मागता एज अ पंचायत ह्या गांवची पंचायत आता कितलेशेच पंचायती आता कासावली पंचायत आणि कितें त्या पंचायतींनी बरोवन दिला आमकां रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आमच्या गांवांत नाका म्हणून पंचायतीन बरोवन दिला सो आमी म्हटलें तशें तुमी बरोवन दिया तुमकां हय जाल्यार हय ना जाल्यार ना मागीर ते आमकां म्हणूंक लागले लोक हांगा जमल्यात आमी म्हटलें पळय लोक जमल्या फाल्यां हांगा कोरोना आउटब्रेक जातलो आनी कितें जातलें हेची जिम्मेदारी तुमची आसतली कित्याक तुमी आन्सर दिनात तुम्ही जर आन्सर दिल्लो तुम्ही जर लोकांक आतां येवन आन्सर दिलो आनी म्हणटा आमकां गाळी घालता लोक म्हटले गाळी न्हू ह्या फुडें आनी कितें जायत तें म्हटलें सांगपाक जायना आनी म्हटलें आमी कंट्रोल करचें ना कित्याक तुम्ही म्हटलें तुमी भिवन लोकांक कितले दीस रावतले काय जाल्यार तुमचो बाबा म्हटलें हांगा येना तुमकां फुड्यान दवरला म्हटलें हांगा तो भिवन म्हटलें घरा आसा तुमकां म्हटलें लज दिसपाक जाय लोक म्हटलें तुमच्या हांगा वतान म्हटलें आपलो जीव भुरग्यांक आतां ही म्हटलें सगळीं वचोन म्हटलें घरा वयतली फाल्यां म्हटल्यार तेंची घरान भुरगीं आसा जाणटी आसा फाल्यां तेंकां कोरोना जालो आनी केलो जालो मेलो गेलो जाल्यार म्हटलें हेचो रिस्पॉन्सिबल तुमी आसा आनी तुमकां म्हटलें कांयच पडलेलें ना तुमकां म्हटलें कांयच पडलेलें ना जाल्यार तेंकां आतां ते आमी ते म्हणाले तुमचो डिमांड आमचो म्हटलें डिमांड व्हडलो कांयच ना आमचो डिमांड एकूच आसा तुमी हय कितें ना हें लोकांक सांगपाचें आनी फुडें जर ना म्हटलें जाल्यार कितें करपाक जाय आमी करता हय म्हटलें जाल्यार कितें करपाक जाय आमीच करता तूं म्हटलें पंचायत फक्त सुशागाद रावन आन्सर दिया कितें करपाक जाय लोक करतले पंचायत व्हडली न्हू पूण मागीर म्हणूंक लागली ना ते सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हे हांवें म्हटलें सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जावना आनी कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमच्या संविधानान भारताच्या संविधानान आमकां रायट दिल्लो आसा प्रत्येक पंचायतीन गांवांत कितें जावपाक जाय तें प्रत्येक गांवांत एक विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी म्हणून जाता ती तुमकां खबर पासून नासतली ती विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी हेंच्यांनी चूज केला आसतली आपल्या बायलेचे भावाचे आनी कोणचे काकाचे नांव घालून कमिटी केल्या आसतली त्या कमिटीन फाल्यां कोण आसा हांवें म्हटलें तुमी लेटर केल्लें गांवाच्या डेव्हलपमेंटाक लागून आमकां ही आयआयटी जाय म्हणून विचारले तांकां जाल्यार तेंच्यांनी आन्सर करूंक ना मागीर एक बायोडायवर्सिटी टीम आसता हे बायोडायवर्सिटी म्हणजे तुमच्या गांवांत कसली कसली झाडां आसला कसले कसले प्रजाती आसा कसली जनावर आसा कितें आहा झरे कितले आहा उदकाचे बॉडीज कितले हे सगळें तेंच्यांनी सांगपाक जाय रिपोर्ट सालिगांव व्हरून बायोडायवर्सिटी कमिटीक दिवपाक जाय मेन हेंकां हेंच्यांनी तें करूंक ना सो हेंच्यांनी फक्त थंय बसोन फक्त म्हटलें एनओसी दिवपाचें काम ना मागीर ती म्हणूंक लागली ती म्हणूंक लागली आमी कितें ते मिटिंगेक म्हटलें मिटिंगे आमकां आनीक मिटिंगे नाका आमकां पाशा कित्याक तुमी टायम काडिता थंय PWDन दुरीक बांदपाचो कॉन्ट्रॅक्ट काडला सो फाल्यां तुमी कॉन्ट्रॅक्ट काडटले आनी कितें मागीर डेप्युटी कलेक्टर म्हणूंक लागलो कितल्या जाणांचो जागो येता आनी तो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाता तो म्हणूंक लागलो ही आयआयटी येता थंय झाडां लायतात हे लायतात म्हटल्यार आमकां ते पडलेले ना ती झाडां लायतले काय ना अजून पर्यंत गोंयच्या सरकारान तरी खंय एक झाड लायिल्लें आमकां उगडास ना
आणि सपोज आणि दिसान दीस डोंगर कापतात, दिसान दीस झाडां पुरता. आमकां सरकाराचेर विश्वास ना. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.